गीत घेवया पेज नंबर 8 A16 Jerusalem क्या Pauliar pamarun wato tsoloya deva dushan kiok Jerusalem kia Jerusalem leva vostiche takatami toy melung waspache Jerusalem deva vostiche takatami toy melung waspache सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज हो पात्रिcio जल्माचो दीस आनी व्हड खोशेन आमी हो दीस मनयता. कोण अशें बरयल्लें आसा लायफ इज लायक अ बूक ईच डे इज अ न्यू पेज मे युअर बूक बी अ बेस्ट सेलर विथ एडवेंचर्स टू टेल लेसन्स टू लर्न एंड टेल्स ऑफ गुड डीड्स टू रिमेंबर. तशें आमकां साम 139 ह्या आमकां अशीं उतरां मेवतात. आय एम एन ओपन बूक टू यू इवन फ्रॉम अ डिस्टन्स यू नो वॉट आय एम थिंकिंग. लायक एन ओपन बूक यू वॉच्ड मी ग्रो फ्रॉम कन्सेप्शन टू बर्थ. ऑल द स्टेजीस ऑफ माय लायफ वर स्प्रेड आउट बिफोर यू. द डेज ऑफ माय लायफ आर ऑल प्रिपेर्ड before even I would have lived one day. खरेंच बाबडनो फादराचें जिवीत म्हणजे एक उक्तें पुस्तक ओपन बूक आनी दर पानार आमकां ताची खबर मेवता म्हायती मेवता ती तुमकां आसतलीच. थोड्या उतरांनी दर दिसा he shares his personal God experience with us, either here at Mass. And when you meet him, what he has touched, God has touched him, he gives it to us. A person committed the mission of God. Jesus Solstein, देवांतका एक खास वाप दिल्लो आसा आनी तो भक्तीपणान उदार काळजान नम्रतायेन हो वावर करता. तो इतलो सोंपो न्हू, खूब खोटीन. तुमच्या आदारान तो वावर फुडें व्हरता. तिसरी वस्त हांव वाचतां की टोटल अवेलेबिलिटी टू पीपल भोव करून गरीब लोकांक. तुमी ताका केन्नाच मेळोन येता आनी सदांच आपलो वेळ तो तुमकां दिता. तर आज खुशालकाय दिसा आमी ताचे पासून मागुया. तशेंच कुटुंबाक ताजें जिवीत आमकां सगळें एक देणें आसा. हें देणें तो आमकां सदांच आमच्या हातान घालता. May God bless him with good health and continue the work God has entrusted to him with all love and service to each one of you. Father Apollo, देव बरें करूं तुमकां. तुवेंनी उतरां उचारलीं आनी देवान म्हजें सगळें कितें केलां आनी करीत आसा तें सगळ्यांक तुवें कळीत केलें. तुका आनी सगळ्या जाणांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवन तुमी म्हजे पासत मागतल्यात म्हणून म्हाका खात्री आसा आनी हांवूय तुमचे पासत सदांच मागतां. कित्याक मागणें एक एकदम गोट हातयार, एकदम पावरफूल तें. तर तातूंतल्यान आमकां सगळें देव दिता. आमी जितलीं देवाक एकवटून रावता तितलें आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक देवाचें जिवीत जाता. आनी दुमिंगान आयच्या सांतान तें आपल्या जिवितान दाखयल्लें आसा. तर ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटाना आतां ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत दवरून आतां आमी हे मिसान वाट घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची पातकां वळखून घेवया. आमी आमचे दोळे जेजूचेर लावन आमचें जिवीत सारूंक ना. दुसरें वाचप आमकां सांगता त्या प्रमाणे. पूण संकोश्टांनी येरा चिंतनांनी भावनांनी सारला आनी आमी तातूंतच बुडून वेता. पूण जितली आमी देवाक जेजूक उलो मारतल्या
आनी ताचो हात आमी मागतले तेन्ना तो आमकां तातूंतली भायर काडटा आनी आपल्या जिवितान तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार बोगसणे मागया आनी म्हणया, सुम्या काकुतकोर, Somia kaklutko. क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kaklutko. सुम्या काकुतकोर. Somia kaklutko. सोर पोदिता देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Amen. मागुया. सुर्गीचे बापा, बाग्योन दुमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सुबेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोटवाशी संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगोटनांचे विणवणेन आमच्याय काळांनी भावार्थ्यांच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड येरांक पावंक आमकां उर्बें वंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. लोंगोटीच्या पुस्तका वयलें वाचप. मोइजेसान कुश्टी लोकांतले एके बायलेक घेतलेले विशीं कित्याक एक कुश्टी बायले कडेन तो लग्न जाल्लो. मिराम आनी आरोनान ताजेर आड उलोवंक लागली. तांणी म्हणलें, मोइजेसा भायर सर्वेस्परान आनीक कोणाचेच कडेन उलोवंक ना गाय. आमचे कडेन तो उलोवंक ना. सर्वेस्परान हें आयकलें. मोइजेस एकदम खालतो विनोमर आसलो. पृथुमेच्या सोर मनशां परस अदीक विनोमर काळजाचो. आवचितूच सर्वेस्परान मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरामांक म्हणलें, तुमी तेगाय जमातीच्या तोंबूंत यात. तीं तेगाय गेलीं आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तोंबूचे दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिरामांक ताणें आपयलीं आनी तीं दोगांय फुडें सरलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मदें कोणीय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनान म्हजी ओळख दितां आनी सपनान ताजे लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइजेसाचे बाबतीन अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरान. हांव ताज्या लागीं हुमण्यांनी न्हय पूण उक्तेपणी तोंडान तोंडी उलयता. आनी तो सर्वेस्पराक रूप पोलेता. म्हज्या सेवका मोइजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पुटवलें? सर्वेस्पराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचे सोरशिल्लो कोरसल्लो आनी तोंबू वयलें कूप चोडून वेतोच मिरामांक कोड फुटलें आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धवी फूल जाली. आरोनान मिरामाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटलां तें ताका दिश्टी पडलें. आरोनान मोइजेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव. नेराटपणान आमी पातक केलें. ताची कास्त आमकां लावूं नाका. त्या पातकाचो गुन्यांव आमी ओळखून घेता. अर्दी कूड कुसलोली आसून आपले आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सरतल्या मेल्ल्या मनशाचे कुडी भाशेन मिरामाची कूड करूं नाका. मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कर. देवाचें उतर हें, देवाचे वडोपकार. साबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर.
म्हणुया, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलुतीच्या देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्या पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. साबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्या खोरोस आयज हांव हलकून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुका जोखमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. साबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. निर्मोल कालीज रोचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या. थीर मन घडून देवा, पोतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. साबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy, 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 soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy, 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 soy. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy, 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 soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागण्या करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दोंगरार दर्याचेर चलून तांचे सरशीं आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपार करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशीं येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्या वयलो देंवलो देवून जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोठ धरलो आनी म्हणलें, अल्क्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते ओड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताची मुखार सरपोटीन म्हणलें, खरेंपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले दोडी पावतूच ते जेनेजारेत मुल्कांत गेले. त्या गांवचे मनशांनी ताका वळखतूच चारूय कडेन सांगून धाडले आनी सोमेस्त वायटाकारांक ताचे सरशीं हाडून ताच्या आंगवस्त्राचे देखेक तरी हात लावूंक दी म्हूण ती तांचे लागीं मागतालीं.
आनी हात लायलो तितली सारकी बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटा आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. आमचो एक जेजुईट बरोवपी अशें म्हणटा की आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडींत एक खेरीत सांदो. तें आमकां कशें कळटा? देवाच्या उतरांतल्यान. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता वो आयकता तेन्ना कितें तरी आमकां भितरल्यान तोखता आनी आमकां तें सगळो गत म्हणून तो आमच्या मनांत येता आनी आमी ताचें न्याळ कोत्ता आनी ताची समजुणी आमकां अदीक आनी अदीक खोलायेन पवित्र आत्मो दिवंक लागता. आनी त्या प्रमाणे आमी तें उतर सांबाळटा, ताचेर मनन कोत्ता, ताचेर मागीर आमचें जिवीत कशे भशेन सुटावें जावंक जाय तें पळयता आनी ते भशेन आमी जिवंक लागता. आनी हे परी आमचें जिवीत त्या उतराचेर आमी थिरायता, म्हणजे जेजूचेर आमी थिरायता. आनी जेजूचेर थिरायलें की ना मागीर आमी ते भशेन तो आमचें सोबें आसा आनी आमी ताचें सोबें आसा ते प्रमाणे आमी जियेता. आनी म्हाका हें उतर संस्थेन प्रवेश करच्या आदी ते म्हाका देवान एक उतर दिलें, म्हजें सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोबें रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाख वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाचेच वस्तूंकी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सोबें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. तुमी म्हजेशी आनी हांव तुमचे सोबें हे भशेन आमी रावत तर तुमी सुबां फळां दितल्यात, तोखतात तसलीं फळां. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ही उतरां म्हाका एकदम पटलीं तेन्ना आनी ते मेरेन सावन आतां पर्यंत हांव तीच उतरां बोगोर नियाळटा आनी चिंतता आनी त्या प्रमाणे जिवंक हांव आवडटा. कित्याक हांव एक धाकटुलो किरकोळ सांदो जेजूचे कुडींतलो आनी हे परी आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ताना आमचे दोळे सदांच देवाचेर लावंक जाय. आयज पेद्रू आपूण म्हणटा तुजे सारको हांव आतां उदकाचेर चलून येवं. जेजू ताका म्हणटा ये, कित्याक हेच बरी आमची ही यात्रा संवसारांतली आसा ती तसलीच. आमचें तारो आसा तें म्हणलें तूं दर्याचेर आसा. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत चलतना तेच भाशेन दर्याचेर आसा. दर्या केन्नाय एकदम शांत आसता, केन्नाय उचांबूळ आसता, पूण आमचे दोळे जेजूचेर आमी थिरावंक जाय. कित्याक पयले सुवातेर देव सदांच आमचो परामर्श करता. देव आमचेच सोबें आसा, देवा सोबें आमी आसा, हें आमकां पवित्र पुस्तकान कळयलेलें आसा. तर हाका लागून सांत भक्तां सांगाती आमी सदांच देवाक वाखाणूंक जाय. कित्याक ताचें बरेंपण आमकां सगळोकच मेळटा. जेन्ना भायली स्थिती सारकी आसना तेन्ना आमी भितरल्यान ताका एकवटून रावंक जाय. कित्याक भायलें बदलतलें केन्नाय भितरल्यानूय तें हें उचांबळ जाता, पूण तेंय आमी ताचें सुरशें दवरलें की आमी ठामपणी ताच्या शांतीन ताच्या गोठायेंत आमी फुडें पावलां मारतले. आनी हें आमचे मदें सिद्ध जालें की ना आमी आनी एक कितें पळयतले की आमी हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना. कित्याक हिंचीच वस्त आमकां धादोसकाय हाडना, फकत जेजू. कित्याक तो जावन आसा आमचो देव आनी ताचे सोबें आमी बापाक आनी पवित्र आत्म्याक वळखता. तर आमी ताचे सोबें एकवटून रावलीं की ना आमकां सगळी दादोसकाय मेळटा. आनी सांत इनासान आमकां सांगलां ते प्रमाणे आतां आमी आमचे पासत न्हय, तो आमचे सोबें वावुरता, तोच आमचे सोबें बापाक महिमा हाडटा आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता. पूण कशी? आपलें जिवीत दुसऱ्यां पासत वारोवन आपलें चिंतपाचें न्हय, देवाचेर दोळे लावन देव जशे भशेन आमचे सोबें वावरूंक सोदता ते प्रमाणे आमी वावरूंक जाय. आनी हें दुमिंगान आपल्या जिवितान दाखयलें. तो बरो व्हडल्या घराण्यांतलो आसलेलो, शिकप जाल्या उपरांत
तो बिशपाक बा सगळो मानलो आनी तांचे पळय वडील आसलेले ते ताका बरे भशेन लेखताले कित्याक तो हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावनासलो. ताचे मदीं शिस्त आसलेली, मागण्याचो मनीस आसलेलो आनी हुशार आसलेलो. सगळे अभ्यास करून बरे भशेन तो पळयतालो. आनी दक्षिण फ्रांसाक तो वेताना ताणें पळयलें की थंयसर भरपूर ते अल्बिजेन्सीन म्हणटा पळय ते आपले कारबार चलयताले ते क्रिस्तांवूच. पूण ते कितें म्हणटाले, आमची कूड ओलकी पातकी, फकत देव बरो आनी आमी दणवण करूंक जाय आनी दणवण करिना जाल्यार आमी पातकान पडटले. हातून कांय वायट ना. पूण ते कितें म्हणूंक लागले, जेजू ह्या संवसारांत आमचे सारको जिवंक ना. ते नाकारताले. पूण ही शिकवण हिचोत्तान आयली तर ही इगोर्ज मात मागीर म्हणटाली हें सारकें शिकोवप न्हय तुमचें. जेजू आमचे सोबे आयलो आमचें पातकी जिवीत बदलपाक. हें पातकी नासलेलें, तें पातकी आमी करून घेतलां. देवान तें पातकी करूंक ना. देवान सगल्यो वस्तू बऱ्यो केलेल्यो आसात. आनी ताणें पुतीच्या पुस्तकान अशें सांगलां आमकां, सगळें केल्या उपरांत तो एकदम धादोशी जालो कित्याक सगळें बरें आसलेलें. तर हे कित्याक लागून हें म्हणटात, तो तांची मनां उजवाडावंक तो आपलें जिवीत तांचे भशेन जिवंक लागलो. ते सारके गरिबायन आनी कित्याकूच चिटकोन नासतना जियेताले. आनी हे पाद्री बिशप आसलेले ते व्हडान जेवणां करताले, बरे मौजां मारताले. ते सारकें न्हय म्हणून ताणें ताका कळ्ळें. तो आपलें जिवीत सादें सारूंक लागलो. आनी त्याच वेळार फ्रांसीस दी आसिसूय आयलोलो, तोय तेच भशेन जियेतालो. पूण वो सगळ्यांक वचोन परगोडटालो देवाचें उतर. आनी ताका डॉमिनिकन्स म्हणूंक लागले, देवाक जे मानता पळय तसले. हे भशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. आनी कितें म्हणून केलें ताणें, खूब लोकांक तांची मनां उजवाडावन तांकां कितें सोत पळय तें शिकयलें. आनी ताणें मागीर त्या लोकांनी परतून ते कॅथलीक जाले. कॅथलिकूच आसलेले पूण अल्बिजेन्सीन ती पळय हेरेसी आसलेली, ती शिकवण आसली, ते प्रमाणे आपलें जिवीत सारताले. आतां तांकां सारकें कळ्ळें. आनी हे भशेन हाका आमच्या सांतिनासाक एकदम मानलें ते. आनी हांगसर पुर्यान थंयसर पळय तो पुटलो आसा तो सांत दोमिंगाचो. कित्याक दोमिंगाची शिकवण एकदम म्हत्वाची. आनी त्या प्रमाणे देवाचें आमी राज तर आमच्या काळजांनी येवंक जाय, स्वतांत आमी जिवंक जाय. आनी सोत जावन आसा जेजू, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तर हे भशेन आमी देवाक एकवटून रावची. आनी हांव तुमकां सदांच सांगतां, जेजून आपलें जिवीत कशें सांडलें. रातचो तो मागण्यांत रावतालो, सकाळीं मागण्यांत रावतालो, आख्खी रात मागण्यांची जाताली. हें आमकां सांतिनासान शिकयलां. तोय तेच भशेन जियेतालो. आनी आमी ताचे पाटलावदार आनी जेजूचे ताचे वरवीं. ताका लागून आमी तेच भशेन तेंच तुमकां आमी शिकयता. हांव चड वगत म्हणिना, 5 मिनट कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणीचेर तुमी सुस्कार घेतात. जेजून बरो ना आयल्या, जेजू सगळें तुमची चिंतना भावना जेजू जेजू म्हणून ती भायर काडात. आनी तो रोखडोच आमकां तांतूंतली सुटका दिता. दुसऱ्या सुस्कारान आमकां आपल्या बरेपणान बोधता. आनी हे परी ताचें सगळें आमचें जिवीत खेरीत जें आसा तें आमच्यान जिवंक जाता. आनी हे भशेन न्हिदोंक गेलें की ना, तो आमचें सगळें वावरून ही सगळी पळय भितरली संरचना देंवचारान घडून हाडलेली आसा ती सुटावी करून आमचें मन तो उजवाडायता. आनी सकाळीं ताका एकवटून रावली की ना हे भशेन आख्खी रात मागणेची जावन हे मागणेचें घोटायन जशे भशेन आमी मोबायलाचो बॅटरी आमी चार्ज करता ते भशेन आमी जेजून चार्ज जाता. आनी दिसभर मागीर सोंपेपणी आमकां जेजू सगळें आमची चिंतना भावना धरूंक जाता. आनी आमचीच न्हय पूण दुसऱ्यांची बी. कित्याक दुसरी ना जाल्यार आमकां कंट्रोल करतात आपल्या पातकांतल्यान. तांचे पातक आमी जेजूचेर धरून आमी सुटीक स्वतंत्र जातले हांव. आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत बरे भशेन जियेतलें. सो एकूच मिनट आतां आमी हात जोडया, पार्ट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया आनी जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारया.
प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरून येता. आमी सुस्कार भायर सरतना सगळें भायर काडया आनी ह्या वेळार तुमी जीं पयसतान आयिल्लीं आसात, न्हयच गोंयासान पूण भायर सावन सुद्दां आयिल्लीं आसात, म्हाका तेंको दिवच्याक तुमच्या मागण्यांचो आनी तुमच्या आमिजातीचो तो तुमकांय देवान सगळें बरेंपण फावो करूं. आनी जीं कोण म्हजे पासत आख्या संवसाराक मागतात तितल्याय पासत हांवूय तुमकां जेजूच्या एकवटान दवरतां प्रत्येक सुस्कारांत आनी सगळ्यांक आमकां देवाचें बरेंपण फावो जावं. सगळीं आमची इंतेसांव त्याच प्रमाणे सुस्कारांतल्यान जेजूचे दवरया आनी तो ती शाक्ती पावयतलो हे भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत ताका भेटोवया. गीत घेवया पेज नंबर 44 C38 तुकाच बाबा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सुरपू दितात देवा आमचे बापा. बागेवन दुमिंगाचे विनोतीन आमची देणी आनी मागणी दोळेपणान मानून घे आनी क्रिस्ती भावार्थ राखता आनी पोरगोडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोळान उर्बेवंत आनी निरादीक कोर तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खूब जोन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सुभा नव्या बोळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देग आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्यां दिवतां भक्तां सांगात ती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी आतां ताका जोय. उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकफेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खालच घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचा गट परगटूया तुझ्या कुर्सा आणि पोनोची मोनपोणा वरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आकृताले तो पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आनीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जे बस मेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां दिसता गोटेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसोल मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमची दोकून मागता आमकां देवाचे मागीर सांगाती तिचे पोती भागवंत जुसे भगवंत दोर दिता आनी सोद मालो सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. ताणें सांगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. खालतेकायेन आमी जेजूक हे मागणे आमचे सवे म्हणूंक संदी दिवया, कित्याक तो आमचो मस्तक, आमी ताचे सांदे. सगळी आमची मागणी तेसा आसा तितली आमी मोलनांत आनी काळजांत धरया आनी उपकारी काळजांत जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हणजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हजें शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका आयकोडटा. तुजी सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
गीत घेऊया पेज नंबर 49 D5 भावार्थाचे दोळे. मागुया. बोमोगाळ बापा, बागेवन दुमिंगाचे पोरजोडीत जिणे पासत तुका दिनवासून ह्या सर्गेच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा पोरी पवित्र सुबेंत तुजी खरी भक्ती वाडोय. तुज्या दिप्तिवंत प्रसंगादारी शिकोवण घेवन तिचे क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. After Mass, kindly come to the sacristy where we'll cut the birthday cake and you can wish him there. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजू क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी थंय गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहीमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वसता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. Amen. गीत घेवया पेज नंबर 96 F22 तुजो दोर पोरगोटणार कोर. Soy hawasa, soy hawauta, soy wargota, soy uloita, toy habituka porgoto, toy priti dushina vado, sorves pora deva, deva mojo, kurbit sowad